नमस्कार. लाइव्स ऑन विथ मणिपाल हॉस्पिटल्स या कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक परत एकदां येवकार. मणिपाल हॉस्पिटलान कितलेशेच दोतोर आसात. तांचे सगळ्यां कडेन आमी गजाली मारीत आसात. मनशाच्या शरिरान कितलीशींच दुयेंसां जाता, तांचेर नवे नवे शोध लागतात तांकां ट्रीट करपाक. आनी ते नवे नवे शोध कितें आयल्यात तांची माहिती करून घेवपाचो हो कार्यक्रम. कित्याक हातूंतली बरीचशीं दुयेंसां नव्या नव्या पद्दतीन मणिपाल हॉस्पिटलान ट्रीट करतात. सगळे दोतोर आज सबंद आमची बॉडी कोण पळयना. दोळ्यांचो वेगळो दोतोर, कानाचो वेगळो दोतोर, तोंडाचो वेगळो दोतोर, धोंपराचो वेगळो दोतोर एक जाला आतां. अशे वेगळे वेगळे दोतोर जाल्या. आज आमचे कडेन अशी एक मनीस आयल्या की जी सबंद बॉडी आमची सांबाळूंक शकता. माथ्याक कितें जायत आनी पांयाच्या नाखटाक कितें जायत जाल्यार तिजे कडेन जाल्यार वचत किंवा ती जें शिकल्या तें शिकिल्ल्या बाकीच्यां कडेन जाल्यार वचत जाल्यार ती सबंद आमची बॉडी सगळें शरीर सारकें करूंक शकतात. दोतोरांच्या बरोबरीन कितें काय तें आमी तिजे कडल्यान आयकून घेवया. तिजें नांव आसा डॉक्टर आरती हळदणकर आनी ती फिजिओथेरपिस्ट. आरतीबाई नमस्कार. नमस्कार. म्हाका सांगा, फिजिओथेरपी म्हणजे कितें एक, आनी फिजिओथेरपीन आनी ब्रांचीस आसा काय कितें? फिजिओथेरपी आजकाल तुम्ही खूप आयकता आसतले फिजिओथेरपी बद्दल. फिजिओथेरपीन आमी जे फिजिकल मिन्स आसात ते यूज करून एका पेशंटाक कशें आपले सेल्फ इंडिपेंडंट करपाक शकता हे आमी शिकयतात. आणि तेजे मेन मुख्य म्हणजे इलेक्ट्रोथेरपी आणि एक्सरसाइज थेरपी हे दोन आमचे प्रायम हे आसात. सो आता तुम्ही म्हणटले इलेक्ट्रोथेरपी म्हणल्यार कितें. सो इलेक्ट्रोथेरपीन आमचे जे करंट आमी यूज करता मॉडिफाईड करंट्स असता आणि वेगवेगळे मोडॅलिटीज मशीन्स असता आणि त्या हेजेन आमी तो मशिनाचो यूज करून पेशंटाक कशें बेनिफीट जावपाक शकता ते असता. फॉर एग्जाम्पल अल्ट्रासाउंड थेरपी युनिट असता. नॉट द अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी तो न्ही, तसोच एक अल्ट्रासाउंड थेरपीचो असता तो आमी यूज करता. ते साउंड वेव्स दिता आणि खंय एक पॉयंटाचेर तांकां दुखता जाल्यार ते हिलिंगाक ते यूज जाता. दुसरी गोष्ट इंटरफेरन्शियल थेरपी हे एक आसा. जेन्ना स्पाजम जाता किंवा बॅक पेना लागून किंवा कितें आसत जाल्यार ते आमी यूज करता आणि तेजेन दोन प्रकारचे रशियन करंट्स यूज करून ते रिलीफ पेशंटाक मेळटा. तशेंच टेन्स म्हणून आसता. मागीर लेजर मशीन्स असता. CPM म्हणून आसता, दॅट इज कंटिन्युअस पॅसिव मोशन. हे तरेतरेचे आमचे मशिनरीज आसा आमचे डिपार्टमेंटान. म्हाका दिसता प्रत्येक दोतोर वेगळे 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 यूज करता. तुम्ही सगळे एकठांय यूज करता फिजिओथेरपिस्ट. हय. आतां सपोज एक पेशंट जर भितर येयलो जाल्यार पयलीं आमी ताका वेवस्थीत एसेस करून ताका खंयची मोडॅलिटी दीत जाल्यार ताका बेनिफीट जातले किंवा ते आमी चिंतून करतात. म्हाका सांगा कितें आसा, पेशंटाक जाल्यार कितेंय जायत जाल्यार तो पयलीं दोतोरा कडेन वता. हय. फिजिओथेरपिस्टा कडेन भायल्या भायर पेशंट वचूंक शकता काय ताका दोतोरानूच धाडूंक जाय? ना, आतां हाल्ली आमी पळयलां की पेशंट्स तांकां जेन्ना कळटा की फिजिओथेरपीन आपल्याक बरे फरक पडटलो जाल्यार डायरेक्ट वॉक इन पेशंट्स आमचे कडेन येतात आणि तेजे भायर आमचे जे मेन कन्सल्टंट्स आसात ते आमकां पेशंट्स रेफर करता. सो दोनी वाटेच्यान पेशंट्स आमचे कडेन येवं येता. आतां कसले कसले पेशंट तुमचे कडेन येवंक शकतात? ओके. आमचे आतां कित्याक विचारता मुद्दाम, आमी जाल्यार आयकले न्ही आमचे फाल्यां दांत काडिल्लो मनीस तुमचे कडेन येवंक शकता काय कितें फिजिओथेरपीक अशें. तर खंयचे खंयचे पेशंट तुमचे कडेन येवंक शकतात? ओके. आतां आमचे फिल्ड्स अशे आसात ऑर्थोपेडिक्स म्हणजे जॉयंट रिलेटेड किंवा मसल हे जे पेशंट्स आसात ते आमचे कडेन येवपाक शकता. खंय पेन ओवरऑल इन द बॉडी. दुसरी गोष्ट म्हणल्यार न्यूरो, जे स्ट्रोक येता, पॅरलायज जे जातात ते धरून सगळे नर्व इश्यूज आशिल्ले पेशंट्स ते आमचे कडेन येवं शकता. इवन आतां बायलां लायक प्रेग्नंट लेडीज ऑल्सो तांकां आमचो वेगळोच एक्सरसाइज प्रोग्राम आसा ड्युरींग द प्रेग्नन्सी आणि पोस्ट डिलिव्हरी.
हे एक्सरसाइज प्रोग्राम्स आहा मागीर ल्हान आमचे जे स्पेशल किड्स आसा तेंच्यासाठी वेगळो एक्सरसाइज प्रोग्राम्स पूण हे एक्सरसाइज प्रोग्राम तेंचे पर्टिक्युलर कंडिशना प्रमाणे तशें आसा मागीर चेस्ट कोणाक चेस्ट इन्फेक्शन्स हे आसता वेगवेगळे चेस्ट फिजिओथेरपी आसता आमची सो तेजेन सुद्दां कितें कंडिशन आसा त्या प्रमाणे आमचे टेक्निक्स यूज करून तांकां जितले रिलीफ जावपाक शकता हे आसता मागीर जे जिरियाट्रीक पॉप्युलेशन म्हटल्यार वयस्कर जे आसात तांकां आमची खूब मदत लागता आनी चडशे लोकांक हे खबर ना जिरियाट्रीक एज ग्रूप म्हणटा आमी फॉल टेंडन्सी बॅलन्स इश्यूज आनी डिप्रेशन हे सगळे असलेय आमी पेशंट्स पळयतात जवळ जवळ सगळ्या प्रकारचे तुम्ही पेशंट पळयता आता एक एक्झाम्पल म्हणून घेऊया हाली नी जॉईंट बदलतात न्ही कितलेशेच जण बदलतात ते आता ताज्या नंतर फिजिओथेरपी जायूच अशें ते म्हणटात म्हणजे तेन्ना फिजिओथेरपीन तुम्ही करतात कितें ओके आता पयलीं आमी एसेसमेंट करता की पयलीं तेमी कशे आशिल्ले ऑपरेशनाच्या पयलीं पेनफूल नी लागून तांकां चलपाक बी खूब त्रास जाता आनी तेंचो पॉस्चरूय चेंज जाता ही गोश्टी असतात पूण जेन्ना आमचे ऑर्थोपेडिशन सर्जन तेंची नी रिप्लेसमेंट करता त्या दिसा जे ऑपरेटेड डेक आमी कांय व्हडलेशें करना पण दुसऱ्या दिसा पासून आमचे एक्सरसाइज स्टार्ट जाता जाल्यार हे आतां दिमेचें ऑपरेशन म्हटल्यार जी मसल सरावंडींग द नी जॉयंट आसा तांकां आमी मसल पावर तेंचो वाडयतात आनी कशें स्वता उठून बसपाचें कशें आपूण चलपाचें हे आमचो हे आसता आनी नी जॉयंट सर्जरी मागीर इतलो नी बेंड जावपाकूच जाय हे अशें आसता अरावंड आनी ते अचीव करपाक तांकां फिजिओथेरपिस्टाची खूब गरज आसता सो इवन जेन्ना तेमी घरा वता तेमी हे एक्सरसाइज सगळे चालू दवरपाक जाय आनी मागीर जेन्ना फॉलोअपाक येता तेन्ना आमी पळयता की वेवस्थीत तेमी करता काय ना आमचे गोल्स अचीव जाला सगळे सारके आसा सो दिस इज द वे वी हाव सो हू सेट्स द गोल म्हणजे पेशंट पळय आसा न्ही ताका आतां सारकें चलपाक येवंक जाय पयलीं सारकें पेशंटाक कितें दिसता आपल्याक 100% सारको जावंक जाय हय खंयच्या पेशंटाक दिसता हांव सारको पयलीं सारको जावंक जाय पयलीं सारकें म्हणटा तें कठीण सो तो 95% पर्यंत वचप ताणें 98% पर्यंत वचप 90% पर्यंत वचप हे डॉक्टर ठरोवन तुमकां सांगता पेशंट सांगता काय तुमी ठरयतात ना कितें आसता आमचे बिफोर सर्जरी तेमी कशें आसा हे आमी जेन्ना नोट करता तेन्ना आमी ताज्याकून बरें म्हणजे फ्री वॉकिंग तांकां जावपाक म्हणजे मोर दॅन वॉट दे वर बिफोर द सर्जरी ह्या स्टेटाचेर तेमी इजिली पावतात हय पूण तेंचो चड एक्टीव पार्टिसिपेशन आमकां जाय जाता कित्याक काय म्हणल्यार तेमी जर आमी सांगिल्ले एक्सरसाइज जर फॉलो करूना जाल्यार मसल विकनस जावपाक शकता आनी आमचो गोल अचीव जायना सो इट इज अ कंबायन्ड गोल ऑफ the physiotherapist, the orthopedic surgeon and the patient. So patient cooperation is very important in this. आणि एक लोकांचो समज आसा म्हणजे दोपराच्याच बाबतीन न्ही खंयच्याय बाबतीन फिजिओथेरपी म्हणटा की 3 आठवडे तो व्यायाम करप ना जाल्यार इन्फ्रारेड घेवप ते एक तकले नासता इन्फ्रारेड आपण घेवं जाय म्हणून इन्फ्रारेड घेवप आनी मागीर बंद करप सो कितलो दीस तें करप हे तुम्ही पेशंटाक सांगतात हय जेन्ना आमचो पेशंट डिस्चार्जाक वता किंवा आमचे ओपीडीचे जो पेशंट येता जाल्यार आमी ताका सांगता की आफ्टर 1 वीक ऑर जेन्ना सर्जनान तांकां सांगला तेन्ना फॉलोअप आमच्या वांगडा जावपाक जाय पूण थोडे जाण दे डोंट टर्न अप दे डोंट टर्न अप पूण हे कित्याक इम्पॉर्टंट आसा की आमी खंय स्टार्ट केल्ले ते आमचे फूल असेसमेंट तांचेच कडेन आसता मागीर आमी कंपेर करून पळयता की जे आमचे डिझायर्ड प्रोग्रेशन जाला काय ना किंवा कित्याक जावना ते मसल पावर बरो आसा ना कित्याक जावना हे आमी सतत जो पर्यंत तो 100% जायना आमकां हे जायना की ओके नाव ही कॅन कॅरी ऑन तो पर्यंत तेणी आमकां मदीं मदीं फॉलोअप दिवपाक जाय आनी ह्या फॉलोअपाक आमी सांगतले की नेक्स्ट तुमी केन्ना आमकां येवन मेळपाचें सो नेक्स्ट टायम जेन्ना तुमी आतां एक 15 दिसान आपयले कोणाक जे 15 दिसान येयली की हांव परत रिएसेस करून पळयता की सगळें वेवस्थीत आहा आनी फुडें तांकां एक्सरसाइज करपाची गरज पडटली जाल्यार तांकां सांगप अशें आनी जाय जाल्यार तुमी एक्सरसाइज चेंज करता हय एवरी टायम फ्रिक्वेन्सी चेंज करता रिपिटेशन ऑफ एक्सरसाइज चेंज जाता
पोजिशन्स चेंज जाता. म्हणजे पयलीं आमी बेजीक एक्सरसायजान स्टार्ट करता, मागीर अगेन्स्ट ग्रॅविटी, मागीर विथ रेजिस्टन्स, अशें आमचें ग्रेडिंग आसता एक्सरसायज हेजे. सो ते आमी जेन्ना आमी एसेस करता तेन्नाच आमी फुडलें प्रोग्रेशन करपाक शकता. टेलिफोनिकली बी अशें आमी कांय सांगपाक शकना. कळ्ळें न्ही की फिजिओथेरपी इज नॉट वन टायम सिटींग किंवा 2 सेशनां फिजिओथेरपिस्टा कडेन केलीं आनी मागीर दोतोर आपयता तेन्ना गेले आनी फिजिओथेरपिस्टा कडेन गेलेच ना, तशें जायना तें. दोतोर आपयता तेन्ना जशें आमी वतात तसो फिजिओथेरपिस्ट जेन्ना आपयतात तेन्नाय वचूं जाय, ना जाल्यार तें अर्दकुटेंच जाता आनी मागीर सारकें जालें ना जाल्यार आमी दोश फिजिओथेरपिस्टाक दितात न्ही, ताणें सारकें केलें ना म्हणटात फिजिओथेरपिस्टान. तशें नासता तें. घरा कडेन हे सगळे व्यायाम ते सांगता तशेंच करूं जाय आनी ते करून जातकीच दोतोराची अपॉयंटमेंट जशी घेता तशी फिजिओथेरपिस्टाची अपॉयंटमेंट पाळूंक जाय आमी. बरोबर न्ही? बरें, आतां तुमी एक्सरसायज सांगले. एक्सरसायजाक थोडी मशिनां वापरतात, थोडी मशिनां शिवाय करतात, इन्फ्रारेड दितात, तुमी इलेक्ट्रोथेरपी सांगली. ही खंयची कोणाक केन्ना दिवपाची हें तुमी ठरयतात काय दोतोर ठरयतात? आमी ठरयतात. पूण डॉक्टर्स आतां तांकां सगळें खबर आसता आमचे फिजिओथेरपीन आमी कितें यूज करता, पूण तेमी सजेस्ट करता आमकां आनी मागीर आमी लायक प्लस मायनस करून वॉट एवर इज रिक्वायर्ड पेशंटाची रिकवरी पळोवन आमी चेंजूय करता किंवा तेच कंटिन्यूय करता. सो बट वी कॅन टेक अ कॉल ऑन वॉट इज द बेस्ट फॉर द पेशंट. Now, दुसरें व्हेरी कॉमनली वेर फिजिओथेरपी इज डन इज हेमिप्लेजिया. म्हणजे पॅरालिसीस जेन्ना जाता तेन्ना हाताची ग्रीप वता आनी पेशंट वॉन्ट्स दॅट ग्रीप. उजवो हात जावं दावो हात जावं तो धरूंक जाय न्ही आपल्याक. जस्ट फॉर एक्झाम्पल, विदाउट युअर कन्सल्टेशन चार्जीस, हाऊ डू यू डेव्हलप दीस ग्रीप? ओके, जस्ट इफ यू कॅन शो सम एक्सरसाइज, हाऊ डू यू डू इट? ओके, आमचे कडेन वेरियस, एक तर आमी जेन्ना पॅरलायज जाता तेन्ना एकदम फ्लॅसीड स्टेटान आसता, म्हणजे झिरो एक्टिविटी. पण जशें आमी वेरियस टॅक्निक्स ऑफ फिजिओथेरपी, न्यूरो डेव्हलपमेंटल टॅक्निक्स आमी जेन्ना यूज करता तेन्ना हळू आमकां ते मुवमेंट्स येता. पूण हेमिप्लेजियन कितें जाता, 2 पॅटर्न्स आसता, एक तर अशें उरता, एक असो आसता हात. सो तेजे भितर जर फिजिओथेरपी स्टार्ट आसा, आमचे PNF पॅटर्न्स म्हणून आसा, तेजेन आमी वेवस्थीत त्या मनशान कसो आपलो हात, सपोज आतां ग्लास काडपाक जाय, कशें तेणी इतले पर्यंत पावपाक जाय हे आमी तांकां शिकयतात. सो फर्स्ट दीस मसल्स अशें. सो इट इज सेगमेंटेड हे ट्रिटमेंट. आनी मागीर आमचे कडेन पॅकबोर्ड म्हण आसता. सो आमी पेशंटाक अशें बसोवन ते पॅकबोर्डांतल्यान एक वस्तू काडून दवरपाची किंवा तेजेच काडून घालपाचे, हे एक्टिविटी आमी स्वता तांकां बसून खूब तांकां सायकोलॉजिकली ऑल्सो तांकां कन्विन्स करून येस यू कॅन डू इट, कम ऑन अशें म्हणून तांकां जे एक्टिविटी स्टार्ट करता. फर्स्ट फक्त एक फ्लिकर अशें येता आनी किंवा असो दे कॅनॉट गो टू द टार्गेट, खंय पावता आहात. पूण एज यू प्रॅक्टीस द पर्सन इज एबल टू अचीव द मुवमेंट. सो फिजिओथेरपी म्हणजे फक्त इट इज नॉट ओनली फॉर द मसल्स ऑफ द हँड, इट इज ऑल्सो टू द ब्रेन. या लायक इन पॅरालिसीस वॉट हॅपन्स, समटायम्स हाफ ऑफ द वन सायड ऑफ द बॉडी इज अफेक्टेड. जाल्यार पेशंट जेन्ना ही इज लायंग डावन आनी तांकां खबर आपूण लायक हेमिप्लेजीक जाला, जाल्यार तेंचे खूब हे आसता, नॉट जस्ट द मुवमेंट की आपूण केन्ना चलतलो काय ना, म्हणजे हे तांकां आसता, उलयतलो काय ना, स्पीच इज अफेक्टेड, अशें सगळें आसता. तेन्ना आमी तांकां पयलीं जेंटल एक्सरसायज करून कशें बसपाचें, कशें स्वता रोल करपाचें, हें सुद्दां आमी लायक अ बेबी आमी तांकां शिकोवपाक जाय. आनी एकदां ते बसले मागीर आमचे कडेन गेट ट्रेनींग आसा. गेट ट्रेनींग म्हणल्यार कशें आतां वेवस्थीत चलपाचो तांकां ट्रेन करचें पडटा, कित्याक एक सायड हें जाता. सो पॅरलल बार्स म्हूण आसता आमचे रिहॅब युनिटान. सो त्या पॅरलल बारान फिजिओथेरपिस्ट उबे रावन पेशंटाक उबे करता आनी फुडें एक व्हडलो मिरर आसता फॉर फीडबॅक फॉर द पेशंट की ओके हांव उबो रावलो आनी आपूण कशें चलपाचें तें मागीर आमी तांकां शिकयतात, कशें पांय उखलून फुडें घालपाचें. आनी जेंटली एज डेज गो तेमी बरें रिकवर जाता एन्ड देन दे आर वॉकिंग. मागीर वन्स देर बॅलन्स इज कम देन वी तांकां ते बारान चलोवपाची कांय गरज ना, ते स्वता चलपाक लागता. सो इतले तांकां आमी इंडिपेंडंट करता. हय,
पूण डिपेंडींग आतां स्ट्रोक येवप म्हणल्यार खंयची एरिया अफेक्टेड आसा तेजे लागून ते एरियाक अफेक्टेड लिमिटेशन्सूय आसता की हो मनीस इतले पर्यंत रिकवरी आमी करूं शकता अशें. फक्त 10% ऑफ द people who suffer stroke have got total recovery, but the others stay with some or the other impairments. हे थोडे कितें तरी आसताच. पूण आमी सदांच ट्राय करपा जाय की मॅक्सिमम आमी कितले तांकां इंडिपेंडंट करपाक शकता हेजेर आमचो भर आसता. तुम्ही प्रेग्नन्सीची फिजिओथेरपी आसता म्हणून सांगली, ती मातशी डिटेलान सांगता? हय, अकॉर्डिंग टू द ट्रायमिस्टर्स लायक एक्सरसाइजीस आसता फॉर core for the back आणि which also helps during the labor पेनान तुम्ही कशे ब्रीदिंग टेक्निक्स आणि पुशिंग टेक्निक्स हे आमी तांकां पयलींच शिकयता. ऑल्सो सम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजीस एंड ऑल हे 3 ट्रायमिस्टरान हे केल्ले आसता. रिलॅक्सेशन, ऑल दीज एक्सरसाइज आणि मागीर पोस्ट प्रेग्नन्सी इमिजिएटली किगल्स एक्सरसाइजीस आणि बाकीचे आसता. हे तुमी मागीर म्हणजे आमी तांकां व्यवस्थीत एक एक्सरसाइज सांगतात. आणि इवन हाऊ टू होल्ड द बेबी while breastfeeding position so that the back is not compromised. So all these things are also important. Yeah, because सगळ्यांचो फोकस बेबी कडे असता, मम्मी कडे असता. So even in a normal pregnancy you suggest physiotherapy? Yeah, even if it is a normal, even normal delivery. नाही, much before delivery. Yeah, so in first trimester जेन्ना प्रेग्नन्सी डिटेक्ट जाता, अल्ट्रासाउंडाचेर डिटेक्ट जाता, तेन्नाच्यान जाल्यार फिजिओथेरपी घेत जाल्यार इट मेक्स लेबर इजियर. पोस्ट प्रेग्नन्सी तर जायूच, पूण इवन ड्युरिंग प्रेग्नन्सी प्रिपेरिंग फॉर लेबर हेय आसता ताजे पयलीं. सो सिंपल एक्सरसाइजीस आमी तांकां ओपीडी जेन्ना तेमी येता आमी तांकां एक्सप्लेन करता and then they do it at home. जेन्ना ते फॉलो अप चेकअपाक येतात that time they come and meet us. हे अशें आमची जशी टेक्नॉलॉजी फुडें वता पळय न्ही, सो टेक्नॉलॉजी रिलेटेड हेजर्ड्स म्हणून आयले आतां, कळ्ळें न्ही. तातूंत वर्स्ट इज कंप्युटर आनी आतां मोबायल. ह्या दोनीचेर बसून दोळ्यांक जसो त्रास जाता तसो मानेक त्रास जाता. तश्यो केसीस तुमचे कडेन येतात? खूपच, आणि हालीं तर खूपच. कितें म्हणून येतात ते? ते येता एक्चुअली दे आर कन्फ्यूज. तांकां दिसता तो मायग्रेन किंवा हेडेक अशें. दे टेक इट एज मायग्रेन हेडेक, पण नॉट एवरीथिंग इज मायग्रेन हेडेक. सर्वायकोजेनिक हेडेक म्हणून एक आसता. सो इट इज मोस्टली बिकॉज ऑफ द मोबायल अशें आनी कंप्युटर्स. सो बिकॉज लॉंग वर्किंग आवर्स नेक स्ट्रेन जाता, सो बिकॉज ऑफ दॅट यू गेट दॅट सर्वायकोजेनिक हेडेक. पूण इन्स्टेड ऑफ जस्ट टेकिंग पिल्स न्ही की ओके म्हाका दुखता हांव एक पील घेतल्यार आपूण बरो जातलो, त्या शिवाय फिगर आउट वॉट इज द प्रॉब्लम आणि ताजेर जर आमी वर्क केले. फॉर एक्झाम्पल पॉस्चर करेक्शन, प्रॉपर एर्गोनॉमिक्स वायल युजींग द लॅपटॉप ऑर द computer and the mobiles also we cannot avoid that. So and some few exercise like chin tuck आणि एक सर्वायकल एक्सरसाइजीस आसात ते करून तुम्ही जर आपले नेक मसल्स स्ट्रॉंग दवरले आणि थोडे चेंजीस केले देन यू विल नॉट गेट द हेडेक्स. हय न्ही, कित्याक आमी शिकता आसतना म्हणटाले गोंयकार सदांच फुडलो विचार करतात म्हणून. तकली दुखली की पयलीं दोळ्याच्या दोतोरा कडेन वतात, कळ्ळें न्ही. म्हणजे ब्लड प्रेशर चॅक करिनात, सायनस आसा काय पळयनात, पयलीं दोळ्या दोतोरा कडेन वतात. म्हाका दिसता पयलीं फिजिओथेरपिस्टा कडेन वचचें पडटलें आतां की हें सगळें करून तें पोजिशन चेंज करून जाल्यार सारकें जाता सगळें. आनी सारको कसो बसप तें जाल्यार शिकयता फिजिओथेरपिस्ट, जाल्यार इट इज वर्थ ट्रायिंग फिजिओथेरपिस्ट. अर्गोनॉमिकली लायक इफ सम करेक्शन्स केले आनी तांकां फरक पडटा जाल्यार दे हॅव टू गो फॉर इट. हय, आनी तें करत रावूंक जाय. हय, कित्याक वन थिंग एक हे जालें की दुसरें स्टार्ट जाता. फॉर एक्झाम्पल हे फॉरवर्ड कॅन आय जस्ट शो दीस फॉरवर्ड पॉस्चर वीच दे सिट इन, मागीर अपर बॅक राउंडिंग जाता. सो अगेन क्रॉस सिंड्रोम जाता. सम मसल्स गो टायट, सम गोज व्हेरी लूज, अशें करून ते मिसमॅच इम्बॅलन्स जाता आणि फुडले अपर बॅक पेन, लोअर बॅक पेन हे सगळे मागीर. बट द कॉज इज समथींग एल्स, एका फाटल्यान एक अशें जाता. सो बीइंग फिट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. some changes in your workplace, proper ergonomics जे म्हणटा आमी
तुमकां कशें कम्फर्टेबल आसा काम, शॉर्ट ब्रेक्स इन बिटवीन, दीज आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो हे सगळें तुमी सांगतात. हय, आमी आतां आउटरीच प्रोग्राम्स आसा आमचे थ्रू मणिपाल हॉस्पिटल. जेन्ना देर आर वेरियस कॅम्प्स वी ऑर्गनायज, मेडिकल कॅम्प्स by the hospital, and ergonomic talks asta, in which I also have given a few ergonomic talks. So in that ami ata suppose it is a admin like people who are working on desk jobs and all, so how their system should be, and what changes they can make to have a proper ergonomics, he ami त्यांका सांगता. We assess them आणि accordingly त्यांचे problem area sort out करून तांकां तशें हेल्प करता. सो करेक्ट चेअर, करेक्ट टेबल. Yeah, height is important. Height is important. Yeah, your comfort and your PC at a proper height, even your hand, your mouse, your keyboard, all these are important. कित्याक 5 मिनटाक आमी कशें बसपाक शकता, पूण लेटर ऑन जे आमचे पॉस्चरल मसल्स आहा ते कितले वेळ पर्यंत अशें धरतले. फॉर एक्झाम्पल अ ग्लास ऑफ वॉटर, if I hold it for 2 minutes, I'll be comfortable, but I can't hold it for 1 hour. So my hand will start aching. So these are the small changes. अशे भशेन आमी आनी एक विचारूंक सोदतालो की स्ट्रोकाचे बद्दल आमी उलयले तशें. इन स्ट्रोक ऑल्सो खूब लोकांक थोड्यांचो हात मागीर उरता तितलो उरता, तोंड मातशें वांकडें जाल्लें उरता, किंवा इन फेशियल पाल्सी एक दोळो तांचो बंद जायना. So for this also you have physiotherapy. Yeah, this is very important. Like facial palsy, like this is the most important for us, our face. Correct. So patients first of all depressed because of the pull. So what we do as a physiotherapist, first we ask them to click their photographs with different movements, like an eye movement, eye closing, smile, all these, and then we tell them to keep it in your phone, and then we start with the electrical stimulation of the muscles. आता प्रत्येक मसलाक एक मोटर पॉइंट म्हणून आसता, तेका आमी स्टिम्युलेट करता आणि ते एक्शन ऑफ दॅट मसल आमी जनरेट करता. अशें आमी रिट्रेनिंग द मसल्स. ओके, स्मॉल मसल्स, सो वी रिट्रेन देम विथ इलेक्ट्रिकल स्टिम्युलेशन. at least एक 40 minutes लागता for one session of this, and after that a few exercises in front of the mirror within 15-20 days, like how he recovers. We tell them to come for the sessions, and then there are again photographs are taken, and then they can see the difference. The smile is back, the eye closing is proper. So yeah, but that electrical stimulation plays a very important role in that. Also this electrical stimulation we have been using for like urinary incontinence as age goes, or अशें जे incontinence जे आसा तेका सुद्धा आमी इलेक्ट्रिकल स्टिम्युलेशन दिता, पूण ते आमी इलेक्ट्रोड्स लावन तांकां एक 15-20 minutes वी आर गिविंग देम ट्रिटमेंट. ताजेन कितें जाता, दे आर एबल टू कंट्रोल देयर incontinence, कळ्ळें न्ही. सो these are the two most important. very important. आणि एक टॉपिक तुम्ही चाललो, जिरियाट्रिक्स. येस. आज लाईफ एक्सपेक्टन्सी हॅज बिकम ऑलमोस्ट 80 years. येस. आणि मागीर तांचे प्रॉब्लेम सुरू जाता, इम्बॅलन्स जाता, ते पडटात, उठूंक येना, बसता तो ताका उठूंक येना. सो कितें आसा, यू कॅनॉट टेक दीस पीपल टू सेंटर्स. सो घरा कडेन येवन तुमची इक्विपमेंट नासतना सुद्धा यू कॅन गिव फिजिओथेरपी. या, दॅट इज दे. पूण इफ द पेशंट म्हणजे इफ ही इज टू न्यूरोलॉजिकली खूबच तांकां अफेक्ट जाला जाल्यार स्टार्टींग तांकां ओपीडीन येवचें पडटा. देन अ फिजिओ कॅन गो होम आनी घरा कडेन फुडले एक्सरसाइज आमी स्टार्ट करपाक शकता. पूण जिरियाट्रिक्स जशें तुमी सांगितलें आतां, फॉर एक्झाम्पल फियर ऑफ फॉल, बॅलन्स इश्यूज आनी कोऑर्डिनेशन, these issues, and along with that depression, all these things are there. So what we, again the parallel bar आमचे आसा, थंय आमी तांकां गेट ट्रेनिंग करता आनी वेरियस एक्सरसाइज, हाऊ टू बॅलन्स युअर सेल्फ, हे कोऑर्डिनेशन कशें आमी इम्प्रूव करपाचें, हे सगळें आमी तांकां शिकयता. आनी अ टोटल well-being of that patient. You give them confidence. You work on the psychological level also. Yeah, so that they are able to socialize, because if they cut down on the socializing, then they are into a self cocoon, and it is again a depressing thing for them. So make them very confident, very self independent. This is our main role in that.
बरं आता जस्ट आय विल आस्क यू वन क्वेश्चन. तुम्ही फिजिओथेरपी कित्याक गेली? वाय डीड यू सिलेक्ट दिस पर्टिक्युलर ब्रांच? Okay, actually before joining this branch I did a little research on that आणि म्हाका like actually people तेन्ना लोकांक चड खबर नाशिल्लें फिजिओथेरपी म्हणल्यार कितें. बट हांवें थोडे केसीस पळयल्ले खंय आफ्टर द सर्जरी तांकां खरीच गरज आशिल्ली, खरीच हेल्प जाय आशिल्ली, ती कशें आमी परत हे आणि तेन्ना वी हॅड डिप्लोमा इन फिजिओथेरपी, सम पीपल वर देर आणि बेस्ड ऑन दॅट आय रियली थॉट की इफ आय गिव अ चान्स टू माय सेल्फ अँड आय कूड डू समथिंग इन दिस फील्ड, then that is why I joined physiotherapy, because the blessings what we get from the patients once they are recover and all, that is very important for us. Fantastic. I think we should end on this note. लोकां कडल्यान पळय ब्लेसिंग्स मेळटा न्ही, ती मागीर दोतोराक आसूं, ती फिजिओथेरपिस्टाक आसूं, ती नर्सींक आसूं, तें सगळ्यान म्हत्वाचें आयुश्यांत. पयसो येता आनी वता, ही ब्लेसिंग शेवट पर्यंत आपले कडेन उरता. त्यामुळे बाकी सगळे कडेन वचूंक मेळटा आसतना सुद्दां आरतीबाईन फिजिओथेरपी निवडलें. कित्याक दोतोराचें काम ज्या जाग्यार सोंपता त्या जाग्यार फिजिओथेरपिस्टाचें काम सुरू जाता आनी पेशंटाक सगळो पुराय बरो करपाची दोतोराची जशी जापसालदारकी आसता तितलीच किंवा ताच्या परस थोडीशी चड जापसालदारकी ही फिजिओथेरपिस्टाची आसा. तुम्ही मुद्दाम हांगा आयली आनी एक वेगळो विशय हो, म्हणजे तकली दुखल्यार फिजिओथेरपिस्टा कडेन वचूं जाय हें कळटलें लोकांक आतां, आनी तें चड करून कंप्युटर आनी मोबायल वॉट्सॅपाक लागून जाता आतां. अर्दें आयुश्य ताजेर गेलें आमचें आतां. हय, सो तें अश्यो खुबश्यो गजाली तुमी सांगल्यो. मणिपाल हॉस्पिटलान तुमचे कडेन जी सोय आसा ताजे बद्दल तुमी म्हायती दिली आनी प्रेग्नन्सीन करचें म्हणून तुमी सांगलें, म्हणजे ज्यो गजाली खबर नाशिल्ल्यो आमकां सगल्यांक ताची म्हायती करून दिली. तुमी मुद्दाम हांगा आयली त्या बद्दल तुमचे मनासावन देव बरें करूं म्हणटा. नमस्कार.